एक प्राये चेल्ल्याक तपस्या करून मस्त योग शक्ती घेवका म्हणून मनांत आशिल्लें. ताणें मस्त दीस बैसून तपस्या केल्या. कडेर एक दिवसू तागेल तपस्या भंग केलेलो पक्षी वयर ताका मस्त कोप आयलो. ताण पळयलेलो मात्र पक्षी जोळून गेलेलो पळोवन ताका मस्त आश्चर्य जालें. ताका मस्त खुशी जाली. हांव घेवका म्हूण लेगीत योग शक्ती म्हाका मेळ्ळीशी दिसता. आतां हांव व्हडलो योगी जालो म्हूण ताण लेखलें. योगी जन सगळो दीस देवाल ध्यान करताची. तशें जावन तांकां पोट्टा खावका जाल्यार तांणी लागींच्या गांवां वचून भिक्षा मागताची. आनी गांवतूल जन योगील सेव करचे पुण्या काम म्हूण लेकून तांगेल सेव करताची. त्या दिवस योगी एक घरा चमकलो आनी थंय योगींक नमस्कार. भवती भिक्षां देही. स्वामी, हांव घरची जनाल काम करून जाली कुडले तुमगेल सेव करूं येता. कितलो वेळ जाल्यार ती बायल मनीशी येनी. योगीक आयलो कोप. कडेर तीण येतना तुम्ही पळयल कुडले जोळून वच्चा खाव कांय एक पक्षी नाही. तुका ते पक्षी विषय कशी कळली माये? योग शक्ती घेवका जाल्यार रान वचुका म्हूण ना. ते संवसारांत आसूनय घेवेत. बद म्हळ्यार संवसारांत आसल्यार मात्र मनशाक प्रिती, ताळमे आनी उदारता शिकच्याक मेळटा. आपणाल कर्तव्य केन्नाय देवाल उडगास काण करता आसल्यार मनशाक खंडीत देव मेळटा. म्हाका तुगेल्या शिकच्याक मस्त आसा. आम्हा म्हाका तुगेले शिष्य जावन घेत तुवें. लागींच गांवांत एक कटूक आसा. तो अध्यात्मांत मस्त वयली स्तरा वचून पावला. तुमी तागेल्या वचून मार्गदर्शन घेया. कसलें? कटुकू प्राण्यांक मारून जीवन करतलो. तो कशी वयली स्तराक आशेत? तुम्ही कोण, कसं काम करताची ते व्हडले विशय नाही. तुम्ही खंयची काम कशी करताची ते महत्वाचे. खंयचेय काम करतना खुशीन हृदपूर्वक जावन करचे महत्वाचे. तुम्ही तशी निश्ठेन काम केल्यार तुमकां अध्यात्मान जावो भौतिकान जावो विजय सिद्धी पुरा मेळटा. म्हाका वाट दाखयलेल्याक मस्त धन्यवाद अम्मा.